त्या भुरग्यां खातीर आमच्या पृथ्वी खातीर भारत सरकारा खातीर आनी सगळ्या आमच्या कस्टमावंटीच्या जैता खातीर विशेष करून ह्याच्या देवस्तुते वेळार आनी ह्या भगवंत हप्त्याच्या देवस्तुते वेळार आमी मागया आनी आयच्या दिसाचें प्रस्तावन आयकुया. सोमयाच्या कश्टांचो आयतार मोगाच्यानो आज तावन आमी भाग्यवंत हप्तो आरंभ करता. सोमयाचो पाशांव आमकां बचावेची आनी भरवशाची वाट दाखयता. जेजूच्या जेरुजलेमाच्या निमाण्या पयणाक हेब्रेव परजा रायपणाचो स्वागत दिता, पूण तीच परजा ताका खुर्साचो मुकुट दिवन तिरस्कार करता. पूण जेजूचे पुनर्जीवनपण पास्कांचो संभ्रम जावन बदलता. ह्या भागी दिसा आमच्या हातांत ताळयो घेवन जेजूक रायपणाचो आनी देवपणाचो मान दिवन मरणाचेर जैत वेल्ल्या पुनर्जीवनपणाचेर भरवसो दवरून ताच्या पाशावांत भक्तीपणी वांटो घेवंक कृपा मागया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, प्राजीत काळ सुरू जाला तेन्ना तावन दंडवणेन आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बराबर सोमया जेजूचो पास्कन सुगूट संभ्रमूंक सुरू करता. हो गूट म्हळ्यार ताणें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण आनी तो शेवटा पावोवंक जेजू आपल्या खास जेरुजलेमा शहराक भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत आनी महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बाबार्थान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोमयाच्या पाटल्यान उसोया. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा शासनाच्या बोमोगाळ देवा, तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो तूं पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्तरायाचो पाटलाव करताना ताचे उदेशी सर्गींच्या जेरुजल्या पावोवंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामर्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेरुजल्या लागीं पावता पावता बेतपाज आनी बेतानिया दिसतात थंय जैतुनाच्या दोंगरा सरसी येतेस जेजू दोगां आपल्या शिसांक धाडले आनी तांकां सांगलें, तुमचे संस्कार आसा त्या ग्रामांत वसात आनी तुमी थंय भितर सराना. फुडें कोणी अजून ताचेर बसूंक नातलेले गाडवाचें शिंगरू बांदलेलें तुमकां मेळटलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. तुमी कितें करतात अशें तुमकां कोण म्हणत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा आनी तो ताका रोखडोच परतून धाडटलो म्हूण सांगात. ते गेले आनी एक गडवाचें शिंगरू एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलेलें तांणी देखलें. ते ताका सोदताले तेन्ना तें आसलेल्यांनी म्हळें, त्या शिंगराक सोडून तुमी कितें करतात? जेजून सांगलोलो जबाब तांणी दिलो आनी त्या मनशांनी तें तांकां व्हरूंक सोडलें आनी शिंगराक तांणी जेजू सरशी हाडलें आनी ताचेर तांणी आपली आंग वस्त्रां घालीं आनी तो ताचेर बसलो. सबार लोकान आपली वस्त्रां मार्गार पातळायलीं आनी दुसरीं कांय जाणां
शेतां मोल्यांनी कातरलेल्यो थाळयो मार्गार शिंपडायतालीं आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो सगळो लोक अशी बोब मारूंक लागलो, जय जय सर्वेस्पराच्या नांवाक येता ताका जय, आमच्या बापा दाविदाचें राज्य येता ताका जय, म्हूण सर्गी जय जय. देवाचें उतर मगळ भाव भयणीनो, आतां आमी पुरसावाक आयती जाता आसतना तुमच्या हातांत ताळयो दितात. त्यो ताळयो तुमी घेवच्यो, भक्तीन पुरसावाक तुमी आयती जावचें. दया करून तुमी स्वयंसेवकांनी ताळयो वांटच्यो. व्हडी परिस्थिती कोणी आसा जाल्यार हे वांटा, या मुखार या, वेगी वेगी वांटा. पुरसांवाची मांडावळ अशी आसा. आयच्या दिसा पुरसांवाची मांडावळ अशी पयलो तोरीबुल आनी दुंबेली, ताच्या उपरांत खुर्साच्या बगलेन वाती, ताच्या उपरांत याजक, याजका उपरांत आल्तार भुरगे, ताच्या उपरांत भक्ती लोक, 2 लायन करून शिस्तेन पुरसांवाक इगर्जेक वयचें. पवित्र सभेच्या हर एका पुरसांवांत याजक निमाणें वेता आनी लोकांनी फुडें वयचें. आज याजक पयलें वेता, उपरांत तुमी भक्तीन याजकाच्या फाटल्यान गितां गावन भक्तीन देव मंदिराक वयचें. तेंच देवस्तुती आमी संभ्रमतल्या. केटी कडेन राव मा, पुरीस कणो वसा, आंतींत रावा चूर, आंतींत रावा, इल्लें रावा, चूर मुखार राव, इल्लेशें. हे प्रेवांची प्रजा व्हडली ताळयो घेवनी मेळोंक गेली सोम्याक बोब मारुनी. जय जय तुका उन्नती, सोम्याची सावन आसा पृथ्वी, तिचेर भरलां तेंसर. संसार तासो सोमेस्ताचे, पृथ्वी तरी आपूण. हे प्रेवांची प्रजा ओलीव ताळयो घेवनी मेळोंक गेली सोम्याक बोब मारुनी. जय जय तुका उन्नती. स्थापिताणे केला संसार विशारत्या दर्याचेर. ताणे स्थिर केला ताका वरच्या स्वच्नायांचेर. हे प्रेवांची प्रजा ओलीव ताळयो घेवनी मेळोंक गेली सोम्याक बोब मारुनी. जय जय तुका उन्नती.
हेब्रेवांची प्रजा ओलिवताळी घेवनी मेळोन गेली सोम्या बोब मारुनी जय जय उन्नती Tadang mo yan ang... सौम्याची स्तुती करी तुमची जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पुता दाविदाचा नावार सौम्याची रुसल्या नावार देवा तुझ्या दाराच्यो केळी घट करून आशीर्वाद ताणे दिला सौम्याची स्तुती करये तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 पुता दाविदाचा आपले उत्तर प्रगट केला जाकोब आमच्या बापाक निर्णयानी स्वरूपादेश इस्रायली कळयल्या सौम्याची स्तुती करये तुझे रुसल्या
देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 भूता दाविदाचा गडी भितर समाधान दी उंची कोंडो दिता संसाराक आपले फरमान पटोवन उतर दुर्तान धाडटा सौम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 भूता दाविदाचा लोवे परी हिमतो दळता करे वयतान वता उंड्याच्या ल्हान कुटक्या बरी सगळ्यान भर शिमटायता सौम्याची स्तुती करी तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाने सियोना जय 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 भूता दाविदाचा हे मिसाचें बलिदान देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक अर्गांसान भेटयता. विन्सेंट पत्रावा मदर तेरेसा वडो, डायना आयविन बर्बोजा मदर तेरेसा वडो, सेलिन लिविस लानफुल वडो, ग्लेन डिसोजा नित्यादर वडो, निशा सल्डाना खिरे, रिहा डिसोजा मणिपाल, क्रिस जूडसन डिसोजा किन्नीगोडी नित्याधर्माच्या मनाक अर्गांसान भेटयता. सरिता डिसोजा दुबाय, देवदीन रॉबर्ट आणि रेजिना डिसोजाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता. जेसन डिसोजा पवित्र काळजवडो, देवदीन रायमंड आणि लिली डिसोजाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता. जेसन डिसोजा पवित्र काळजवडो, देवदीन जॉन मार्कस एक्वेराच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता. मेविस डिसोजा मुंबई, देवदीन बेर्नार्ड मिरांदाच्या आत्म्यापासून मीस भेटयता. विल्फ्रेड मिरांदा आणि कुटाम लानफुल वडो हे सर्व ते बसोद मागया आम्हा समेस्तं बसोद मागया जे कोण मागतान बसिलान सुगडास कडून तांचे बसोद मिसाच्या बलिदान वेळा मागया माध्यम मुखांतर मिसाचे बलिदान भेटयतात त्या भक्तिकां खातीर विशेष करून संदर्भार आमी मागया. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारा शासनाच्या भोवमोगाळ देवा मनशा कुळाक कलतेपणाची देख दिवंक आमच्या सणवंदराक मनशा सैमान घेवचे आणि कुर्साचे मरण स्वस्ते म्हण तुझी खुशी जाली. आमचे जिणयेंत ताचे स्वस्तिकायाची देख घेवन ताच्या पुन्हा जिवंतपणान वांटो मेळोवंक कणवळ्यान आमकां फोव कर. त्याच आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगोंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काडवडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केंटण्या आनी तिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाची ओड उपकार.
देवा मोच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो केळकुळां करतात, वोंट वळयतात तकली दलयतात. सर्वेस्पराचेर तो पते नासलो नेवे, आतां तोच ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी, अशें ती म्हणटात. मोच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वै सुन्यांनी म्हाका वेडोगला, खोट्या मनशांनी म्हजेर दाट घाल्या. तांणी पापसिल्ल्यान म्हजे हात आनी म्हजे पाय, की सकट म्हजी हाडां हांवेंच मेजे. मोच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांब पावलो न्हू पिलिपी घरां बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वचप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव, तरी त्या समासंपणान तो लबडून रावलो ना. बघा, मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कल्तोक करून मरणा पर्यान, कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास परतें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भगवजाय म्हूण ह्या नांवांक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत सांगतो ह्या पासून ते मनाक अति उंच उबारला आनी दिला ताका देना सुनावा प्रसूती. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांच्या मरणाची चरित्रा. महिमा तुका येसुम्या.
पास्काचे आनी बेखामेर उंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजू कशें हिकमतेन धरचो आनी जिवेशी मारचो म्हणून गुटमळ करी लागले. पूण ते म्हणाले, परबेच्या दिसा नाका, लोक कांय सांबळ जायत. जेजू बेतानियांत कोडकार शिमावच्या घरा गेल्लो. थंय तो जेवणार बसून आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटमामसी सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडन जेजूच्या मस्तकार तिने ते वतले. हें पळोवन थंय आसलेल्या भितरले थोडे संतापले आनी आपणा इतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असोय विबाळ करचो, कित्याक असलें तेल 300 रुपयां चड मोलाक विकयेतें आनी मेळ्ळो दुडू दुर्बळ्यांक वांटी येतो. देखून रागान तांणी तिका बेश्टायले. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दोस्तात. म्हजे थंय तिणें एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळीं तुमचे मोरे सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेपण करियेत. पूण हांव सदांच तुमचे सवय आसचो ना. हिका कितें सांगता तें तिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हणून पयलींच म्हजे कुडीक तिणें तेल मागलें. सतत हांव तुमकां सांगता, जंय जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जातली, त्या सर्व सुवातांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजका दर्शन गेलो. तो आयिल्लो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून ताका तांणी दुडू बसयलो. तो वळतावन जेजूक धरून दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेखामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीत म्हूण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा, थंय कंदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनियाक अशें सांगा. मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवण आसाल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय आमकां तयार करा. शिस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगलें बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सांज जातच तो आपल्या 12 शिसा सांगात आयलो. पंक्तीर बसून जेवता आसतना तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हजे सांगाता जेवता तो म्हाका गथान पराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एक एकलोच हांव तो म्हणून ताचे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, तो 12 जाणांतलो एकलो म्हजे सांगाता पलंगणांत हात घालता तो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जल्मोंक वचून नातुलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली. देवाक अर्गां दिसच ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पासून वारयलेलें. सतत हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडा दाखोवपणाचो रोस हांव पिवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. तो व्हड जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विस्वास कणतल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्यांक हांव जिवीशी मारतलो आनी हिंडाचे बकरे दुसपडटले. पूण म्हाका जिवन तुटयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलियाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेरा सक्तांक तुजेर विश्वास उका जाल्यार म्हाका सूख सोना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, आयचे रातीं कोंब्यान 2 पावटी सात घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय.
पूण पेद्रू बसून म्हणालो, तुजें सांगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका ना करचो ना. आनी सक्कडी तेच परी म्हणाले. आनी ते गेत्सेमणी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक सांगी लागलो, हांव मागणें करीस तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक सांगता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुकान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका बगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगता जागरण करा. आनी तितके पयस वचून तो धरणीर सर पडलो. आनी 7 दीस जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरोवन वचो म्हणून मागी लागलो. तो म्हणालो, अब्बा बापा, सरसंगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसा सरशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय. 1 घंटोभर जागो रावंक तुज्यान नजो जालें. तुमी ताळणेक सांपडनाशें जागे रावा आनी मागणें करा. अतमो तयार आसा तें करें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आनी त्याच उतरांनी मागी लागलो. परत्यान आयिल्ल्या वेळार शीस न्हिदोन पडले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकलेले आनी तांकां कितें जाप दिवची म्हूण तांकां कळ्ळें ना. तो तिसऱ्यान पाटी आयिल्ल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनी की न्हिदून विशीव घेतात? पुरो वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरण खोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास 12 जाणांतलो एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगता तालवारी आनी दांडे घेवन आयलोलो एक व्हड जमो आसलो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्रांनी आनी मातब्याऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो. जाका हांव उमो दितां तो सुदो ताका धरा आनी सत्रेन व्हरा. तो येतच शीद जेजू सरशीन वचोन मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो. तो वळहेरांनी ताका गठ्ठ धरलो. तेन्ना सरशी आसल्या मदल्यान एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकाराचेर मारली आनी ताचो कान कापून सोडलो. जेजू ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोराक धरूंक आयलेले बरी तलवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक बैसर नायल्यात. दिसान दीस हांव देवळान तुमचे मदेगात शिकयत आसलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकान बरयलेलें पूर्ण जाय. इतल्यार शीस सक्कड ताका सांडून पडले. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सनाची वोल पांगोरून जेजू फाटल्यान वेतलो. ताका तांणी धरलो, पूण तो वोल ताच्या हातांत सोडलो. विनगोस तांचे तावन फळण धांवलो. उपरांत जेजूक ते श्रेश्ठ याजका उजेर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आनी मतबरी जमो जाल्ले. तेणे पेद्रू पयशिल्ल्यान तांच्या फाटल्यान वचून श्रेश्ठ याजकाच्या राजा आंगणांत भितर सरलो आनी थंय राखवल्या सांगता उज्या सरशी बसून धग घेवंक लागलो. तो व्हड प्रधान याजक आनी सगळी सानेद्रीण सभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर खंयची एक साक्ष मेळत गाय म्हूण सोदताली. पूण एकय तांकां मेळ्ळी ना. सबार्जन मुखार येवन ताचे विरोध फट साक्ष सांगी लागले. पूण तांच्या साक्षींक एकामेकाक ताळ पडले ना. शेकी थोडे जण उठले आनी ताचेर फट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदिल्लें देवाळ हांव मोडटलो आनी हातांनी बांदून नातिल्लें तें देवाळ हांव उबें करतलो. अशें मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षींक एकामेकाक ताळ पडले ना. तेदवा श्रेश्ठ याजकान सभे मुखार उबो रावन जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोध आनी हाडलेल्या फिर्यादीक तूं कांयच जाप दिनाय गी. पूण जेजू जाप काडिनासतना वगत रावलो.
तवळ श्रेष्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल करन म्हळें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत न्हय वे? जेजून जाप दिली, वय हांव सुतो आनी मनशा पुताक सरपद वेदा देवाच्या उजव्याक बसोन आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपांचेर देंवोन आयिल्लो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपलें वयलें वस्त्र पिंजून म्हणालो, आनी तुमकां आनी आमकां साक्षींची गरज कितें? पळया, ताणें केल्ली देव निंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सकडांनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. तेव्हा थोडे ताचेर थिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक वस्त्र बांदून ताका मुठी मारन म्हणटले. कोण म्हूण पारखून आमकां सांग पळयव्या. आनी थंय आसलेले नौकार ताका थापडा वयर थापड मारतले. तेणे पेद्रू आनीकी सकला आंगणांत आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या साकरणे मदली एकली तेणे पाशार जाताना पेद्र धग घेवन आसलोलो तिका जळकलो. तिणें ताका बरोकन पळोवन म्हळें, तुवें नदरेतकार जेजू सांगता बसलो आसलोय म्हूण. पूण पेद्रू नाकारन म्हणालो, हांव नेना. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय तावन उठोन दारवटांतल्यान भायर वेताना परत्यान ते साकरणेन ताका देखलो. आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, वय तांचे मदलो एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळा उपरांत तेणेंच सरशीन आसलेले पेद्रू लागीं म्हणाले, न्ही जावन तूं तांचे भितरलो एकलो. दुबाव नासता तूं एक गालिलेकार. तितल्यार पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपत घालन म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखांच ना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साद घालो. तवळ पेद्रक उगडास आयलो. जेजून ताका सांगल्या उतरांचो, कोंब्यान 2 पावटी साद घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळोच घडलो आनी रडोंक लागलो. उजवाडिल्ल्या फरा प्रधान याजकांनी मतबाऱ्यांक आनी शास्त्रांक सांगत घेवन म्हणजे सगळी निती सभा जमोवन ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी खोडो घालून व्हेलो आनी पिलाता आदीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो रायगी? जेजून जाप दिवन म्हळें, तेतून सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सभार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजेर मांडटा आसतना तूं कांयपणी जाप दिनाय म्हूण? तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना. तें पळोवन पिलात विजमेत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक कडक्याच्या वेळार खुनी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत आसले. तांचे मदलो बारब्बास एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हर्शें केल्ले बरीच एक कैदीक सोडून दिजय म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान ताका जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडून दिजय म्हणून तुमची खुशी? प्रधान याजकांनी फकत मसरान ताका धरून दिला म्हूण ताका समजलें. बाराबासाकच सोडून दिजय म्हणून पिलाता लागीं मागोवंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयल्लें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हणून तुमी आपयता ताका हांवें कितें करी जय? लोकान बोबाट मारली. ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें फूक ताणें केल्या? पूण ते आनिकी व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक कुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बारब्बासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जरबांद मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्त्र ताका न्हेसयलें आनी खांट्याचो एक मुकूट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामांकन म्हणूंक लागले,
नामान तुका जुदेवांच्या राया आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर थिंपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडोवन ताका नमस्कार करतले. शेकी ताची केळकुळां कर्ण जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्त्र काडले आनी ताचेंच वस्त्र ताका न्हेसयले आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमाव, अल्सेंद्र आनी रूफ हांचो बापूय नाडान तावन ते वाटेन आपल्या घरा पाठी वेतलो आनी ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्हांवोवंक बोळ केलें. उपरांत गोलगोथा नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्ताबोळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्त्रां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालन तांणी वांटून घेतलीं. जेजूक कुर्सार मारतना सोडूने सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन घाल्ली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगता 2 सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतले, ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटले, वा तूं देव मंदिर नाश कर न्हू, 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलो न्ही बे, तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. तेच बरें प्रधान याजक आनी शास्त्री ताचें खेळकुळां करून एकामेकाक म्हणटले, हेरांक ताणें बाचाव केली पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकना. क्रिस्त इस्रायलाचो राय कुर्सा वयलो आतां देव बळ्या तोळ आमी ताका सत म्हणटा. ताचे सांगता कुर्सार जोडलेले तेच परे ताची निंदा करतले. सुमार 2 जाताना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन म्हळें, एलोई एलोई लामा सबक्तनी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लक्षार आसलेले थोडे पळय तो एलियाक उडो मारता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमे शिरक्यांत बुडोवन हाडले आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वोंटाक धरले आनी म्हळें, रावा एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन प्राण केलो. नेहमी घालया. उभी राहूया. तेव्हा देवालाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस न्ही जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय थंय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळयतल्यो. तांचे मदें मोरी मगदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी सालोमे. जेजू गलिलियांत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. हांचे शिवाय ताचे सांगता जेरुजलेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय सबार आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयार असो म्हणजे साबता आदलो दीस जुदेवांच्या श्रेश्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो आरिमाथेयस जुजे देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलोलो. तो धैर्यान पिलाता सरसण गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मोर्न पावलो म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून
शतपथीक आपोवंक धाडन जेजू येदळूच मोर्न पावला वैवे म्हूण ताचे लागीं ताणें विचार केलो आनी शतपथी लागचे समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सनाचें लुगट मोला काडलें. जेजूक ताणें कुर्सा वयलो देंवोवन त्या लुगटांत गुटलायलो आनी खडपांत पोखरलेल्या एका फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधीच्या तोंडाक एक शिळा लोयली. पूण मोरी मगदलेन आनी जुजेची आवय मोरी ताची कूड खंय निखेपिली तें पळोवन आसलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यांनो, तशेंच भक्तिकांनो, समार्काच्या सुवार्थेंतली जेजूच्या कश्टा मरणाची चरित्रां आमी आयकली. समार्कू जेजूचें कश्ट मरण एका रितीन इतलें बरें विवरिता. मेटांनी जेजूक कितले कश्ट फावो जाल्ले तें तो दाखोवन दिता. अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू कित्याक कश्टलो, कित्याक मेलो आनी कित्याक पुनर्जिवान जालो ह्या विशीं आयची देवस्तुती आमकां एक झळक दिता. तुमी जाणात जेजूच्या काळार इस्रायलाचो लोक एका रितीच्या बंदडेंत आसलो. एका रितीची बंदड म्हळ्यार ते दुसऱ्या परकी रायाच्या अधिकारा खाली थंयसर जिवन आसले. एका रितीची बंदड कित्याक म्हळ्यार आपणाचो सरकार ना, देखून राजकीय रितीन ते एका रितीन शोशीत ते जाल्ले. तशेंच सामाजीक रितीनी ते कश्टून आसले. भिरांकूळ म्हारगाय आसली. भिरांकूळ रोमी चक्रवर्तीचे टॅक्स, देवळाचें टॅक्स, चक्रवर्तीचें टॅक्स आनी बऱ्या वयर बरकटी वचें हो पापाचो लोक वोवन आसलो. तशेंच पिडा आयली म्हणटना मरेकार पिड्यात आसल्या, कोडाच्या पिड्यात आसल्या मरेकार पिडा लागली जाल्यार त्या मनशां घरांतले भायर घालताले. समाजांत येवंक नासलें, समाजाचो संबंध नातुल्लो, संपर्क नातुल्लो, कुटुंबाक येवंक नासलें, कुटुंबांत विंगड वचोंक आसलें. कोरोनाच्या आकांताची परिस्थिती आमकां उडासा येता, तसली परिस्थिती थंयसर आसली. स्त्रियांक ते लेखाक धरी नासले, फकत दादल्यांक मात्र ते मेळटाले. स्त्रियांक फावो तो मान दिनासले. आनी विधवी आसा जाल्यार तांकां सुण्याच्या की पास्ट गत आसली, तांकां लेखतलो नासलो. भुरग्यांक थंयसर लेखी नासलीं. आनी अशें भुरगीं जावं, विधवी जावं, तशेंच कितें स्त्रियो जावं एका रितीच्या कश्टाक नश्टाक वळख जाल्लीं, शोशीत जाल्लीं. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें आसतना धार्मीक रितींनी हो लोक एका रितीच्या शोशणाक वळख जाल्लो. धार्मीक रितीन देवाळ तांकां आसलें जाल्यार त्या देवाळांत तांकां तांच्या कुशेमानाचें अर्पण करूंक साध्य नासलें. थंयसर थोड्यो बंदड्यो आसल्यो, थोड्यो नियम आसलीं, थोडे कायदे आसले, बलसंद आसले, दुडू थंयसर घालूंक नासलें आनी असलें परिगत थंयसर आसली. रोमी चक्रवर्तीचे पयशे जर तर देवळाच्या उंड्यान घाले जाल्यार तो एक अपराधी, तो एक पातकी म्हूण थारायताले. आनी अशें थंयसर एका रितीचो बांदपास, एका रितीची बंदड थंयसर लोकां थंय आसली. आनी लोक एका रितीन थकून गेल्लो, निराशी जाल्लो तो, निराशीत जाल्लो तो. आनी ह्या लोकांक पळोवन जेजू म्हणटा, पिकावळे तेस्त आसा, वावराडी थोडेस. जायतो वावर आसा, जायतें काम आसा, वावराडी थोडे आसात. देखून तुमी मागा बापा लागीं ह्या लोकांच्या उदरगते खातीर वावराड्यान धाडच्या खातीर. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आधुनीक काळार आमच्या भारतांत आमची परिगती तशीच आसा. कश्टां वयर कश्ट आसात, अनवरां वयर अनवर आसात. आनी मोल म्हारगाय कितली वाडल्या आमी जाणाव. जावं पुरो रांदवेची, जावं पुरो सामानाची,
जावं पुरो मासा मासलेची जावं पुरो खंयच्याय तांदळाची गंवाची वा पेट्रोल डिझेलाची गॅसाची सगळी वरवेची रेट इतली वाडल्या की लोकांक खंडीत कश्टांची परिगत आसा. अधिकार चलयतले आपल्या स्वार्था खातीर अधिकार चलोवन आसात. स्वतंत्र म्हणलें ना जालां आनी अशें आसतना एका रितीचो बांदपास आमचे मदें आशिल्लो दिसून येता आनी आमी राखून आसाव कोण आमकां सुटका दितलो मुखेली येतलो गाय कोण आमकां ही कितें मारगाय आसा उणें करतलो कांय फुडारी येता गाय कितें आमकां इल्लें बरेंपण करचो सरकार येत गाय म्हणो आमी राखून आसाव. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असली परिगत आजच्या की कश्टांची परिगत तवड आसली आनी जेजू हें सुकण हातीन घेता आनी पळयता हांव तो सिनगोगा गेल्ल्या वेळार इजाया प्रवाद्याचो कवळो ताका वाचूंक मेळ्ळो आनी ताका अशें थंयसर वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरगत म्हजेर आसा कश्ट तेल्यांक सुटका बंदीत आशिल्ल्यांक सुटका आनी दयामाया पासारचें वरस परगट करूं म्हाका अभिषिक्त केला म्हणून तो म्हणटा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. हें बरें काम करूंक हांव फुडें सरतां. कसलें बरें काम? सर्गींच्या राजाचें बरें काम. सर्गींच्या राजाचें बरें काम म्हळ्यार कितें? सर्गींचें राज्य म्हळ्यार कितें? सर्गींच्या राजाचें गूट म्हळ्यार कितें? सताची वाट. देखून म्हणटा जेजू हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत. सताची वाट, नितीची वाट, मोगाची वाट, सेवेची वाट, बक्षण्याची वाट, शांती समाधानाची वाट ह्यो सगळ्यो वाटो सर्गीवन पायतात आनी ह्यो सर्गाचे शेगोण मनशा कुळांतय रुता जाय मनशांक सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट करी जाय. दणसतेल्यांक सवकसाय, रडतेल्यांक बुसवण, कश्टतेल्यांक आदार, पिडेस्तांची सेवा, बंदेत आसल्यांची भेट, तांची मनां परिवर्तन, पातक्यांचें परिवर्तन, पातकी जिविताचें परिवर्तन अशें सगळो वावर जेजून केलो. पळया कश्टतेल्या कोडकार पिडेस्तांक गूण केलें. कश्ट बंदपांत आसल्ल्यांक देवसार लागलेल्यांक विविध रितीच्या मरेकार सक्ते वळख जाल्ल्यांक जेजून सुटका दिली. आरीगारांक ताणें गूण केलें. मतीच्या पिडेन कश्टतेल्यांक गूण केलें. पळया विविध मनाचे सत्यंत असलेल्यांक सगळ्यांक जेजून सुटका दिली. मेल्ल्यांक परत जिवंत केलें. रडतल्यांची दुखां बुजयलीं. आनी कितें केलें जेजून जायत्यांचें बरें केलें. तांचें आयकलो तो आनी पातक्यांचें परिवर्तन केलें. जावं पुरो समारिताची स्त्री त्या जाकोबाच्या बांयच्या काट्या लागीं आयिल्ली, जावं पुरो जाकेव, जावं पुरो माथेव, जावं पुरो जायते पातकी जेजू लागीं आयिल्ले, पातक ओळखले, जिणी परिवर्तन केलें. बरें जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जेजू म्हणलो हांव आयला पातक्यांक आपोवंक बागेवंतांक न्ही, तांचें मन परिवर्तन करूंक, पाड जाल्लो समाज नवो करूंक, पाड जाल्ली समाज नवी करच्याक हांव आयलां. देखून म्हजे सांगाता वावरा म्हणो 12 जाणांक ताणें विसले. 12 जाणांक. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू असलें बरें काम करीत आशिल्लो, अजापां करीत आशिल्लो, असर्यां करीत आशिल्लो मात्र न्ही, तो हेरोद विरोध उलोवन आशिल्लो. हेरोदी कोलो म्हणटालो. कित्याक? हेरोदी इज्रायलाचो राय. तो नांवाक मात्र नांव राय पाठार बशिल्लो नांवाक मात्र. पूण थंयसर अधिकार चलयतलो कोण? अधिकार चलयतलो रोमी चक्रवर्ती थंयसर अधिकार चलयतलो. आनी ताचो एक रायबारी आशिल्लो, गव्हर्नर आशिल्लो तो पिलात हांगासर अधिकार चलयतालो. कोणा मनशाक फाशी दिवंक जाय, कोणा मनशाक मरणाची शिक्षा दिवंक जाय जाल्यार हेरोदीक तो अधिकार नातुल्लो. तो पिलाताक आशिल्लो. देखून पिलात तो चक्रवर्तीचो अधिपती. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हेरोदीक जेजून म्हणलें तो कोलो कित्याक कोलो? तो चक्रवर्ती लागीं बरो आसा, संबंध बरो दवरन आसा. मुखार मात्र तो चक्र विरोध म्हूण म्हणटा. तो कोलो म्हणलें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या हेरोदिकी जेजून खंडन केल्लें. शास्त्र्यांचें फरिजावांचें ताणें खंडन केल्लें आनी शेस्याजकांचें मतबऱ्यांचें ताणें खंडन केलें. तुमी अनितीन चलतात, अन्यायान चलतात, पापाच्या लोकां खातीर तुमी वावुरनात, दुर्बळां खातीर तुमी वावुरनात, तुमी तुमचेच ताकी जिवन आसात म्हणून जेजून कडक थंयसर उलो दिल्लो. आनी हें जायत्यांक बरें लागलें. आनी अजापां केल्लीं, असर्यां केल्लीं पळोवन लोकांक बारी खुशी जाली. आनी लोकांनी चिंतलें वो एका पावंडा पावतलो, वो एक राय जातलो, वो एक चक्रवर्ती जातलो, पाठार बसतलो, महिमे बरी जातलो, असलें एक चिंतापू थोड्या लोकांचें आशिल्लें. आनी मुखेलपण घेतिल्ल्या जेजूच्या फाटल्यान हरिहरीनी लोक येवंक जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून ताका जेरुजलेमान जैत असो प्रवेश दिलो, जैत असो प्रवेश
दिलो हो जय जय दाविदाच्या पुता होसान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून लोकांनी ताका शिंगरोच्या पाठीर बसोवन शिंगरूच्या पाठीर कित्याक बसयलो शिंगरू जावन आसा एक संकेत शांतीचो जेजू केदाळाय झगड्यात दवरलो मनीस न्ही देखून आयच्या सुवातेन आमी आयकता एकल्यान तलवार कातरली पेद्रोनो आनी एकल्याचो शिपायाचो कान कापलो जेजून कितें म्हळें तुजी तलवार पत्यान घाल कित्याक म्हळ्यार तलवारी झुजतलो तलवारी मरतलो आमी तलवार उबारूंक येवना तलवार भिजोवंक येवना आमी मोगाचें उतर आमी सांगोंक आयल्या मोगान आमी जिखोंक आयल्या मोग आमचे सकत मोग आमची तलवार म्हणलो जेजू आनी पेद्रोक सांगलें तुजी तलवार पोत्यान घाल वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून तशेंच म्हणलें आसा म्हजें राज्य सर्गींचें संवसाराचें न्ही म्हजें राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें पाटलावदार तुज्या हातांत संपूर्ण अशें झुजतें आसलें देखून म्हजें राज्य सर्गींचें तें मोगाचें तें सताचें तें नितीचें तें महिमेचें तें भक्षणाचें तें शांती समाधानाचें राज्य तें सगळ्यांनी स्थापन जाय अशी आसली आशा जेजूची वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेरुजलेमा पावतस ह्या थोड्या मनशांनी कितें केलें थोड्या मनशांनी जेजू भितर घुटमळ केली ह्या मनशाक अशें सोडलो जाल्यार उखंडीर एक दीस पाठार बसतलो आमकां सगळ्यांकी नाश करतलो देखून ताका येवंक सोडून नजो म्हणल्यार इराद्यान ताचे विरोध तांणी पडकिरे अपराध मांडले पडकिरे अपराध म्हणलो तांणी ताका जिवेशी मारच्याक आलोचन केली पिला तें बरें जाण आसलो जेजून कसलोच अपराध करूं ना जेजून कसलेंच वायट करूं ना हें बरें पिला जाण आसलो जाल्यार पिलाताक असायकपण तें आसलें कित्याक परकी गांवांत तो एक गव्हर्नर जावन आसलो जर तर लोक उठत जाल्यार हे मालगडे उठतीत जाल्यार थंयसर समस्या उपजोतीत म्हणल्यार भियान तो जेजूक थंयसर जिवेशी मारच्या सोडून दिता हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया हांगासर थंयसर एका मनशाक सोडची एक थंय दस्तूर आसली पास्कांच्या काळार एका मनशाक आमच्या भारतांत आसा गणराज्योत्सवाच्या वेळार थंयसर थोड्या कैद्यांक सोडची एक रुजवात आसा तशेंच हांगासर एका कैद्याक सोडची एक रिवाज आसली त्या दिसा पिलात म्हणालो एक काम करया ह्या मनशाक आमी सोडयांगी थंयसर दोग मनशांक तांणी दवरले एक बारब्बास एक कुनी एक लुडकार एक सोर एक कुनीगार आनी तो एक पातकी मनीस कपटी मनीस तो आनी हांगासर जेजू आसलो तो सत तो नीत तो मोग ती सवा सगळें बरेंपण सर्ग आनी एमकोण तें आसलें बरें आनी वायट तें आसलें सगळें आसलें आनी पिलात म्हणटा तुमकां खंयचें जाय विसा तुमकां सर्ग जाय सत नीत मोग शांत समाधान जाय तुमकां बरें जाय विसा थंयसर आसा एमकोंड खोटेपणो तें केस्त आसा तुमकां तें विसा बारब्बास विसा खंयचें जाय तें विसा आनी त्या आसल्या लोकांनी कोणाक विंसलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तांणी जेजू विंसूं ना तांणी बारब्बासा विंसलो एक खोट्या मनशाक एका कपटी मनशाक एका कुनीगाराक एका स्वराक एका लुडकाराक एमकोंडाक अनितीक अन्यायाक विंसलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आधुनीक काळारी समाजाचें सेन्स घडता बऱ्यापणाक मनशांक सडून घालतात देखून जेजून म्हणलें आसा उजवाड संवसाराक आयलो खरें पण उजवाडा प्रास लोकांनी काळो कसो मोग केलो लोकांनी उजवाडा प्रास काळो कसो मोग केलो आनी काळो कसो मोग केलो कित्याक आपल्यो खोर्न्यो खोट्यो खोर्न्यो उजवाडाक आयल्यार एरांक दिसतात तो दिसाना जावच्याक तांणी काळो कसो मोग केलो आनी काळोखांत रावली जेजू आयलो खरो जेजू आयलो सर्गींचें राज जाणा बरेंपण आयलो पूण त्या जेजूचो मोग केलो ना तांणी खोट्याचो मोग केलो म्हणटा देवाचें उतर वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या समाजांत तशेंच घडता फादर स्टॅन स्वामी आसलो दुर्बळांच्या आनी दलितांच्या कश्टांक स्पंदन करून तांचे खातीर झुजतालो कितें जालें तें सत लिपोवन गेलें ती नीत लिपोवन गेली ताका थंयसर लगड काडलो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असली जायतीं घडितां समाजांत घडोवन आसात पूण जाल्यार सत नीत कितेंकच सरची ना ती जिवंत उरतली म्हणलें सत जेजू आज आमकां दाखोवन दिता कित्याक तो जिवंत जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो अंतरून गेलो ना सत ताणें उबारलें नीत ताणें उबारली जैत येवन जालो आनी त्या जैताक अंत आसची ना देखून फिलिपिकारांक बरयल्या आयच्या फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावलो म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक लब्ध रावंक ना मनशाचें रूप गुलामाचें रूप ताणें घेतलें आमचे बरी मनीस जालो तो पातक मात्र सांडून
आणि कुर्साच्या नालिसायाचे मरण पर्यंत मेलो, पण देवान ताका अति उंच उबारलो. भागवत जाय म्हूण ताच्या नांवाक हरी एक दिमी सर्गी आनी पाताळी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी असलें नांव ताका फोव केलें, असलें नांव महिमेचें नांव. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत कश्टतेल्या सेवका विशयान आमी आयकलें. कश्टतेल्या सेवका विशयान जायत्या वर्सां मदीं, सुमार 600 वर्सां, जेजू येवच्या 600 वर्सां आदीं इजाया प्रवाद्यान प्रकट केल्लो तो कश्टतलो सेवक जेजू रुपी हांगासर दिसून येता. वय निमाणें हांगा सांगचें जाल्यार मार्काच्या वांजेलान मात्र एक पॅराग्राफ आमी आयकता, एक ओळ आमी आयकता. मार्काच्या वांजेलांत उरल्या खंयच्याच सुवार्थेंत एक वाचूंक मेळना. एक तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सणाची ओल पांघरन जेजू फाटल्यान वेतालो. ताका तांणी धरलो, पूण तो ओल तांच्या हातांत सोडनो विंगोस तांचे तोंड पळोवन धांवलो. एक तरणाटो ओल पांघर आयिल्लो, भितर कांय उस्तूर घालून आसलें आनी जेजू कैद करतना थंयसर तो आशिल्लो. पूण जेजू कैद करतना थंयसर जाल्ल्या गालाट्यांत तो ती सणाची ओल खाण उडयता, विणगोस धांवता. कित्याक सामारकू हे हांगासर हाडटा की म्हळ्यार मनशाचें खोटेपण आसा पळय, मनशाचें पातक आसा पळय, ते मनशाकच नालिसायेन घालता. मनशाची लज ती देखून त्या लजे मुखार मनीस देवा मुखार रावना, त्या लजेक लागून मनीस देवा मुखार रावना. एक नालिसाई मनशाक. कित्याक खऱ्या देवाक तांणी सांडलो, खऱ्या देवाक सांडलो, सताक सांडलो, मोगाक सांडलो, नितीक सांडलो, बऱ्या मनशाक सांडलो आनी बारबासाक तांणी वेंगलो म्हणल्यार ताची इतली नालिसाई दुसरी ना. आनी ही नालिसाई जावन आसा पातक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. उत्पत्ती पुस्तकान पळयता हांव, जेदना आदावन आनी येवेन पातक केलें. त्या दाळा तांणी कितें केलें, आंग वस्तुरांक तांणी नातली कोले गोंतले, कोले. ते दोळ मुसो ती विणगी आसली, देवा मुखार तांकां लज बगूना. जेन्ना तांणी पातक केलें तांकां लज बगली, लज, आनी ती विणगी जाली म्हूण तांकां बगलें, देखून तांणी कोले गोंतले. आनी आज मनशा कुळाचें पातक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवा मुखार उबें जाता तेन्ना मनीस लजेक पडटा, नालिसाय वळखता, विणगो जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आज हो संभ्रम आमी चलयतना आमी कितें करूंक जाय? आमी सताक, मोगाक, सेवेक आनी शांती समाधानाक सांगात दिवंक जाय. आमी देवाचीं भुरगीं जावंक जाय, सुम्याचीं भुरगीं जावंक जाय, सर्गाच्या राजाचीं भुरगीं जावंक जाय. तवळ आमी सुम्या सवें जिवन उरतल्या, आमी जंय तेवून जातल्या. असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवूं दी म्हणो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रवया. त्रिएक देवतया सुलम सभावर तू सारया. एकच देवा सत मानता, सरपदवेदार बापतो, सर्ग आनी पृथ्वी मिसो, दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तू सोरसणार, आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ता सत मानता, देवा सिकलोस पुत्तो, सर काळा आदी बापातान जल्मला, देवातान दिवस वडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपसुल्लो करो देव, तो देवातान जल्मला ताका रसूंक ना, बाबाच्या सैंबासो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमच्या मनशां पसोत आनी आमचे सोडोने पसोत, सरकारान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मायेची उदरी तांणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसोत पंच पिला ताकाल ताका कुर्सार मारलो, तांणी कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक. वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीव दाता तो बापानी पुता तो निपसला, बापानी पुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेली देवसभे सत मानता, पदकाच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्नाना सामण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणा आनी सस्नाच्या जिविता विश्वास रावता. आमेन. यस बावर्तान आनी बरवशान आमची मागणी, आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा पय सभेचो वडील जावन आसच्या पापा साहेबान चर गवळ्यांनी, याजक आनी धर्मिकांनी भगवन कुर्साच्या प्रेरणान आनी पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान आपली क्रिस्ती प्रजाक भावार्थान आनी भरवशान तीर करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करीशें तुजी कृपा दी. फुडें येवच्या इलिसावांत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरलेले फुडारी विंचून काडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
भगवंत कुर्सा मुखांतर जिणेंत जैत आसा म्हणलें समजून कश्टतल्या लोकांक कुर्सा सुशी हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. झुजाच्या आणि प्रकृती विकोपाच्या गांवांनी निराश्रीत जाल्ल्या आणि दुबळीकायान जियोवच्या लोकांक उदार मनाच्या मनशा मुखान आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. तुझ्या पुताची सुवार्थ प्रगट करतल्या सर मिशनरींक लायक मनेऱ्यांक आशिर्वादांनी भर. तांच्या कश्टा वेळार तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जाल्ली आमी समेस्त एका मनाची काळजाची जावन एकामेकाक आदार दिवन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजुदाक समर्पिल्ल्या पिरगतेच्या आणि पुनसेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावणटीचो आनी दानाचो फल यथेश्ट मापान तांकां मेलासो कर. सांगतस ह्या पुंतला हाती धरलेली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन सबितायेन पोंडाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बोरमच्या सर कसली गरजां खातीर मागया. प्रतिदिन फाल्यां हांव आमची 10वी क्लासीची भुरगीं परीक्षा बरयतात. तांचे सर्वेस देवाचो भरपूर आशिर्वाद फावो जावं दी. उडाची सकत गिन्यान चिरूकाय समजुनी सगळीं तांकां फावो जावं दी आनी बऱ्यान परीक्षा बरोवंक देव तांकां कृपेन बरोवं दी. सगळ्या भुरग्यांकी ह्या दिसांनी परीक्षा बरयतल्या भुरग्यांकी देव आदार आनी जाणवाय दिवं दी म्हूण मागया. आमच्या पृथ्वे पासून मागया. कठीण दगीन आमी वळवळटाव आनी उदकाचे समस्ये आमकां आसात. बरो पावस धाडून पृथ्वी थंड करून मनशाक जानवरांक सुकण्या संवसांक आनी कृशीक बेळ्याक रुखा झाडांक बरें उदक आमकां फावो जाय अशें मागया. भारताक सरकाराक चुनाव जावचो आसा एप्रील म्हयन्यांत मे म्हयन्यांत. तो बऱ्यान जावंक आनी बरे मुखेली विंसून येवंक आनी बरो सरकार आमकां फावो जावंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उबारलेली आमी मागणी तुका भेटोवन दिता हांव. तुज्या पुतान आमच्या खातीर कश्ट मरण सोंसलें. सदा खातीर निती खातीर मोगा खातीर शांती समाधाना खातीर जीव दिलो आनी आमकांय असल्या मोगाची हातेरां जावंक ताणें उलो दिलो. तेच हातेरा काल आमी जिवंक आनी सोम्याक साक्ष दिवंक आनी एक दीस सोम्या संगी संतोशान सगळींचे रासंत जिवंक आमकांय फावो कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. काणीक समो करा. घेऊन आमी आयल्या बापा. तुका भक्तीपणाचो करतो बापा. स्वीकार तूं करी बापा. आमी आयल्या बापा. तुका भक्तीपणाचो करतो बापा. स्वीकार तूं करी बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता. स्वीकार करून लाभय देणी सगीता. स्वीकार करून लावय देणी सगीता. हे बापा काणिको. हे बापा काणिको. काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा. ओबोन दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो करतो बापा. स्वीकार तूं करी बापा.
जिवीत लागोसो sacrifice morte sumia Jesuso ama serva sasni jiwit laboso ge bapa kaniko ge bapa kaniko ge wo nami ailyao bapa सर्वेस प्रसाद जोरदार पण दिला तो सर्वेस प्रसाद जोरदार पण दिला तो दत्त सवार दिला मशाच्या वर स्वीकार तू गे बाबा आणि को घेवो नामी आयल्याव बाबा ओ दिता घेऊ तुका म्हणजे भाव बहिणीनो म्हणजे तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सपदवेदा देव बाप्पा मानतात असले जावण मागाते सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ कणवळ्या बापा तुझे एकल्याच पुता जेजूच्या कष्ट मरणा वरवीं तुझे मोक्षाणे आमकां बेगीन मेळो आमच्या करण्या तें फावो न्ही तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यजनाक लागून तुझ्या दयाळ काळजा सोमाया मोग आमी बगूंक पावो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग्ध सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली क्यास्त नश्ट मनशां पासून आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतां सोदळपा ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायता संसार बोला तुझ्या वैभव
ताता काजे ओसनी तुका जय जय ओसनी तुका जय जय. पवित्र गडी संभ्रमता भाव बहिणीनो उंडो आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची भोव पवित्र आत्म्याची गडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. सगळें आमचें जिवीत आमची क्रिस्त वावंट सगळी सुमेच्या कुडी रगताक समर्पण दिवया. बापा क्रिस्तूम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसुंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. ते स्प्री जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस मेळ्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मरण पडल्या समेस्तान तुजें फर्ज एक मुखामल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकां आमरे देवाच्या माये सांगाती बागेवन झुजयत ह्या पोती सांगाती बागेवन दमत सांगाती बागेवन ज्योतात देवा सांगाती आनी सवकाळ तुका मान वल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आचना मतीन दवरना सुमयाचे खरे पाटलावदार जावंक आनी जायते वंत जिवीत जिवंक सुमया आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण सुमयान सगळ्या मागण्या मुखान सर्गींच्या बापा उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे असलेल्या मुक्षता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देगुण्याची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय
की त्या रसवरती पदव्याने महिमा तुझी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतावमळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकळूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस सोन्या संवसारी आयिल्ली मनशाच्या सोडवणे खातीर बचावे खातीर कश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जाल्ली आमकांय ताचो पाटलाव करूंक उलो दिता ती ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या कसमतरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका ससनाच्या जिविताचो वाटीन म्हाका चलय ये
जीवदाता तुझ्या गोपान म्हाका लिपोय सर्गीच्या सुखात पावय ये सोम्या तुये दुर्बोळ्या बिडारांनी पातका काळोख मोजो धांवडाय सदा वाटेन म्हाका सल ये सोम्या तुये दैवीक जीवदाता तुझ्या गोपान म्हाका लिपोय सर्गीच्या सुखात पावय प्रार्थुया. भूमोगळ बापा आमच्या देवा अप्रोप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. कुर्सार किडयलेली जेजूची कोट जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मारण आमचो बोवात घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनाजिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत रावंक आनी बरवोशान आशिल्ली सणवण जोडूंक आमकां बोव कर. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाच्या कृपेन खाजर जावंक फुडें सरता. गॉडविन डिसोजा पूत एझिलियस रेन्ने डिसोजा आनी वेरोनिका डिसोजा हांचो कुळूर फिर्गजेसो पर्ल सरिता पिंटो लगिंडू अल्फोन्स गॉडफ्री पिंटो आनी प्रेसिल्ला प्रेसी पिंटो हांची मदर तेरेजा वाड्याची ही दुसरी चीट. हांच्या लग्ना सेरीके संबंदी काही अडखळ आसा तर पवित्र सभेच्या वडिलांक कळोवचो तुमचो कायदो जावन आसा. तशेंच ह्या जोड्या खातीर मागसोय आमचो कायदो जावन आसा. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या संभ्रम मिसांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादान तुमचेर मागता. आदल्या आयतारा मिसांचें समजल्लें दान रुपये 16,330 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. आयची दिवसुती सलन वेल्ल्या फिरगसकारांक अभिनंदन. तशेंच गायन मंडळीच्या सद्यांक अल्तार भुरग्यांक आनी दिवस्तुतीक आदार दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, अभिनंदन पडयता. येवच्या ब्रेस्ताराच्या शुक्राराच्या आनी आलोल्याच्या शनिवाराच्या जागरण्याच्या मिसाची देवस्तुती दोळसो तुमकां कळयल्या. तांणी सर्वांनी आज सांजेर 4 वरार अभ्यासाक हांगासर येवचें. सगळी देवस्तुती ऑनलायन लायव्ह आसतली जाल्ल्यान सुकनासतना अभ्यासाक तुमी येवचें आनी जगती तयारी करची. येवचो ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार त्या दिसा मीच सांजेर 5 वरार आसतलें. मिसार 12 अपोस्तलांची पांय धुवची सेरेमनी आसा. देवस्तुती आसलेल्यांनी आनी 12 अपोस्तल जावन नेमलेल्यांनी वेळार इगर्जेंत येवचें आनी त्या दिसा गुरकारांनी तांकां दिल्ले कुरीस ते फाटीं हाडून दिवचे. कुरीस हाडून फाटीं दितना ते लुकटान गुट लावन हांगासर हाडून दिवचें. उपरांत तें लुकट फाटीं उरयत. हे कुरीस आमी मिसाच्या पयले हांगासर सुरवेर घेतल्या. त्या दिसा मिसांचेर सदांचें इजबॉल आमी जमयता. त्या वेळार जमो जाल्लें दान ह्या जगाच्या भलायकी निधी खातीर धाडून दिवंक आसा. तशेंच कुमगारा उपरांत सर्तेक अर्सेंचे बरीस आमी एक दान जमयता. तें करेजमाच्या काळार त्याग उपास करून उरयलेलें दान हांगासर 4 सुवातेनी हातीं आयदान घेवन रावलेल्या धर्म भयणी लागीं कुमगाराक आयिल्ले परी येवन तुमच्या मोगाचें त्यागाचें सॅक्रिफिसाचें दान तुमी घालचें. हें दान हांगासर येवच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी तें वापरतल्या. तुमचें उदार मन ह्या दिशेन दाखोवंक उलो दिता. कुमगारा उपरांत सक्रामेंत विशवाच्या आल्तारीक आमी व्हरता. उपरांत विशवाच्या आल्तारी लागीं सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. विशवाच्या आल्तारीक फुलांची गरज आसा. सडावत विशवाच्या आल्तारीक आबोलीं कळे आनी शेवटीं आमी घालचीं. ही सडावत तरान तुमी सडीच तरान हाडून दिवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता.
निगोनो विशवाच्या अल्तारीक तशेंच निमाण्या शुक्रारा जेजूच्या जीव कुडीक जाय पुरती शिवंती आबोली कळे तुमी हाडून दिसय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. वर्सान वर्स तुमी हाडून दितात, 30 जाणांनी ह्या वर्सा हाडून दिवंक तुमच्या लागीं उपकार मागता. येवसो शुक्रार निमाणो शुक्रार त्या दिसा कुर्सावाट सांजे 3 वरां रंगसर आसतली. त्यानंतर 4 वरार निमाण्या शुक्राराची देवस्तुती सुरू जाता. व्हड्या भक्तीपणान ह्या देवस्तुतेंत वांटिली जावंक उलो दिता. त्या दिसा उपास जिंजवार रावोंकू आनी मासली कांय नासतना रावोंकू कायदो आसा. 14 वर्सां वयल्यांक आनी 5 वर्सां सकयल्या भलायकी आसलेल्या समेस्तांक जिंजवार करूंकू उपास रावोंकू उलो दिता. देवस्तुती वेळार कुर्साचो उमो आसा. ह्या वेळार जमो जाल्लें दान बुके आनी पिडे विरोध भगेव जाग्याच्या निर्वणा खातीर धाडून दिवंक आसा. ते तुमी मोतीन दवरचें. देवस्तुतेचे अखेरीक जेजूच्या जीव कुडीचो उमो आसतलो. येवसो शनवार हालेलुयाचो शनवार त्या दिसा देवस्तुती सांजेर 7:15 वरार सुरू जाता. 7:15 वरार उजो बेंजार उपरांत उजवाडाची रीत, पास्काच्या वातीचो पुरशांव आनी पास्कांची गीत उपरांत देवाच्या शब्दाची भक्त उदाक बेंजार पवित्र स्नानाच्यो बसोवण्यो नव्यान करच्यो उपरांत मिसाचें बलिदान मुंदारून वेता. ह्या बौद्ध बाजीक आनी ग्रेस्त देवस्तुतेक तुमकां मोगाचें पोवणें दिता. वेळार या आनी ह्या भक्तीक संभ्रमांत वांटिली जाया. तुमकां दुंप बेंजार करूंक जाय तर त्या दिसा तुमी हाडयेत. उजो बेंजार करतना तुमी तो घेवन रावचें आनी ह्या वेळार आमी तो बेंजार करता. ह्या देवस्तुतेक येतना तुमी वाती हाडच्यो उजवाडाच्या रिते वेळार. तशेंच पवित्र स्नानाच्या बसोवण्यो नवें करतना ह्यो वाती तुमी पेटोवंक आसात. ह्या वातीचें मेण दरणीक आनी बांकाक पडनातले बरी ताका तुमी पेपर ग्लास हाडून ताची जोगती मांडावळ करून येवचें आनी मेण सकयल पडनातले बरी पळोवचें. भगेव दप्त्यांत ब्रेस्तारा शुक्रारा शनवारा आनी पास्काच्या आयताराच्या देवस्तुतेक मुद्दम मिसां दिवंक आसात तर वेळार तुमी आपिसान दिया. तशेंच फुलां बाबतीं वा इतर कर्सां बाबतीं कांय कुमो करूं तुमकां खुशी आसा तर तुमकां स्वागत आसा. उदार मन दाखोवचें. येवच्या आयतारा सकाळीं 8 वरार पास्काच्या फेस्ताचें दबाजीक मीस आसा. ह्या मिसांत तुमी वांटिली जावन देवस्तुतेंत भाग घेवंक उलो दिता. मिसा उपरांत ह्या जागाच्या घराचें आशिर्वाचन आसतलें. हेच्या दिसा हांगासर भोवपुरब्याची देवस्तुती जाली. हे देवस्तुती आसा करूंक वावरलेल्या समेस्तांचो उपकार भोवरता. जाय पुरत्यो थाळयो वेळार हाडून दिल्ल्या गुरकारांचो, प्रतिनिधीचो, वाड्याकारांचो, फिरगसगारांचो, उपाध्यक्ष कार्यदर्शींचो आनी समेस्तांचो मनपूर्वक उपकार भोवरता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. तशेंच आयच्या देवस्तुतेंत सगळी मांडावळ केल्ल्या समेस्तांचो आनी ते रितीन हे लायव्ह प्रसार केल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाचो आनी समेस्त सन्यांचो उपकार भोवरता. तशेंच आयच्या दिसा आमचे संगे आसात मनादी बाप क्लेमेंट तांचोय मनपूर्वक उपकार भोवरता. बाप रॉबर्ट तांचोय उपकार भोवरता आनी समेस्तांचो एकाच सुत्रान उपकार भोवरता. भगेव दप्त्यांत वाड्यांत पिडेस्तां खातीर मिसां ही बरी आसात. मिसां सांजेर 5 वरार आसतली. वेलंकानी वाड्यांत सोमारा दिसा वेलंकानी वाड्यांत सिल्वेस्टर सांगटिसाच्या घरा, नित्यादर वाड्यांत जसिंता मेंडोजाच्या घरा, मंगळारा मदर तेरेजा वाड्यांत मार्क सेवरेन डिसोजाच्या घरा, पवित्र काळजा वाड्यांत एन्ड्री लोबाच्या घरा, बुधवारा लानफूल वाड्यांत अल्फोन्स लुइसाच्या घरा, सांजूद वाड्यांत एलियास कुटिनोच्या घरा मिसां आसात. मिसाक जोगती तयाराई आनी मांडावळ गुरकारांनी प्रतिनिधींनी करची. वाड्याघरांनी मिसांत वांटेली जावचें आनी पिडेस्तांक त्या मिसाच्या घरा हाडून थंयसर हाडची मांडावळ करची. आनी कोणाक पिडेस्तांक हाडूंक जायना तांकां कुमगार आमी त्या दिसात हाडून येतल्या ती मांडावळ तुमी करच्याक आमकां कुमो करचें. येवच्या मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरार कुमसारा, 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण, जेवणाची मांडावळ करूंक वेलंकानी वाड्या घरांक. मेच्या 12 तारखेर आमच्या फिरगजेंतल्या भुरग्यांक पयलो कुमगार आनी उपरांत आनी पयलो कुमगार आसा. पयल्या कुमगाराची 2 एप्रिलाच्या 11 तारखे ब्रेस्तारांतल्यान सुरू जाता. सकाळीं 9 ते 11:30 पर्यंत भुरग्यांच्या वडिलांनी भुरग्यांक सुख नासतना दोतोनीक धाडून कुमगाराक तयार करचें. पवित्र सभेच्या 2025व्या वर्साच्या जुबलेवाक तयार जावन सिनोदाच्या पैणार बरोशाची यात्रिका म्हणल्यार अध्ययन कार्य आज सांजे 3 वरार किन्नेगुडी इगर्जे सभास्थलांत आसा. आमच्या फिरगजेच्या सर्व फिरगज गोळी परिशदेच्या संध्यांनी ह्या कार्याक सुख नासतना हजर जावचें. 3 वरार तुमी थंयसर हजर आसचें. हांवें सगळ्यांची नांवां दिल्यांत
देखून सुखान आसतना तुमी थंयसर येवचें आमी आसतलो कोणाक देवस्तुती आसा तांणी मागीर म्हजे वटून हांगासर देवस्तुती कायल्यार जालें देखून देवस्तुती आसलेलें तें वेचें उपरांत म्हजे सांगाता पाटी हांगासर देवस्तुती अभ्यास करूंक येवचें देखून 3 वरां तूं थंयसर आसूंक तुमकां उलो दिता SVPचे संडे डोर कलेक्शनार रावतात तांकां तुमी सहकार दिया तुमी दिल्या दाना वरवीं हांगासर तांकां हांगासर तांच्या पस्क कुटुंबांक कुमक करूंक साध्य जाता एप्रिलाच्या 28 तारखेर आयतारा हांगासर फिरगेचो दीस आमी आचरण करता त्या दिसा सांजे 4:30 वरार फिरगेज दिसाची दबाजीक मीस उपरांत मोठें कार्य जेवण आसा ह्या फिरगेज दिसाक वंतीक ₹300 कुटुंबा लेखान तुमी एप्रिलाच्या 14 तारखे भितर गुरकारांक फावीत करची गुरकारांनी ती ऑफिसांत हाडून दिवची एकामेकाक सांगाता मेळया एका मनाची जावया आनी हो समुदायाचो दीस संभ्रमान आचरण करया आज संजेर 4 वरार वेलंकानी वाड्यांत कुर्सावाट एलिझा डिसोजाच्या घरा आसतली वाड्याकारांनी हांगासर कुर्सावाटेक हजर जावचें नव्या नाका ती जावया पात्रून सांजोता देवा आमचेर पासोत विनाती ग पात्रून सांजोता देवा आमची पासोत विनाती कर पात्रून सांजोता देवा आमचे पासून विनंती या संवसारी जेजू सैरवानी धर्म असलेल्या भगवं जुता देवा आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदरा सोमवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्था तुवें पयस आसलेलो का गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनुश्य कुळाच्या मोगान बरो तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्ताक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कडसट सणी सांपण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्या तूं केरी तुजेर जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर सोनी म्हजी घर जाणून तुज्या पुणशता पतीने नायला एगडी बरदोळे दांपया आमच्या गरजां खातीर मागया सांगाता मागया म्हजे मतीर काडो काडून म्हजो बाबान दडोर पयस हाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तुज्या पस्तली पदवेन पयस धांवडाय वता संता म्हज्या काळजाच्या गुंडा येतावन तुका उलो मारता अशा सणल्या परिस्थितींचे खेरीत तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कंटी कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सन हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगान आदारसन सुदारसन वर व्हडा पातीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमच्या समेत जेजूचें महिमेवंत नांव तुज्या मजतीन अदीक परगटलेलें जावं आमेन सांजुता देवा सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देवा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाची ओडुका सर्वेस पुरा मुजा परमोशा कित्या तूं काकोळदा नितळ जावं हांव लालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका गोळी तूं शिळ्यांक सरयताय शेळी हा म्हजो उपास करताय तुजे हांव पयस पावतना पाटी हेंडान दवरताय हांव सर्वेस पोरा म्हज्या बनवशा कित्या तूं काकुळटा नितळ जावं हांव लालेता तुज्या मैपासा आतां कर म्हाका मुखार पुता सोवे हांव बार मोरी आशिर्वादी आमकां
मगेन गुरसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.